नवी स्वराज संघटनेचे आम पदाधिकारी सगळी सदस्य PI मेळपा आयिल्ले आनी मेळपा येवपाचे एक उद्देश असो की गोंया भितर जी भाजी हाडटा ती भाजी हातूंत भाजया भितर बीफ घालून वयल्यान भाजी दवरून हाडटा अशी एक आमकां घटना कळ्ळी आसा की तिल्लाळी घाटाचेर ही घटना घडली आनी त्या घटनेक जवळ जवळ एक 4-5 10 टन तितून भितर गोमांस आनी तितून वेल्यान ताका भाजी घातलेली. हे आमच्या काणकोण तालुक्यांत सुद्दां शेनवाराचो बाजार आसता आनी ही भाजी जी आसा ती कर्नाटकासान येता आनी कर्नाटकान येता आसतना आमी एक PIक रिक्वेस्ट करून आयिल्ले की PI थिंगच्यान जी भाजी भायर सरता ती चेक करून आमच्या काणकोणा भितर येवची की जेणे करून आमच्या काणकोण तालुक्या भितर अशें वातावरण जावचें न्ही. कित्याक बीफ हे म्हळ्यार माता ही आमची दैवत तेजे हत्या करून जेन्ना हे गोमांस विकले वयता तेजेर आमकां आक्षेप आमगे आसा आनी त्या हें कळीत करपा खातीर आमी PI फुडें आयिल्ले आसा की कर्नाटकासान येता ती भाजी चेक करून तेमी भितर घेवची जेणे करून आमकां काणकोण तालुक्यांत आमचो हे जो वातावरण जें आहा तें बिगडचें न्हू. हे इतलेंच आमकां एक निवेदन तांकां दिवपाचें आसलें तें आमी दिल्लें आसा. धन्यवाद. केन्ना सुरू करतले घेवन कितें सांगला कितें आतां ह्या शेनवारा ते करतले अशें तेमी आमकां सांगले आहा PI की आमी आमच्या प्रमाणे जी फोर्स आहा तो आनी तुमी सुद्दां जर तो व्यक्ती जर कोण गांवाचे व्यक्ती जर समोर बरोबर येता जाल्यार आमी तांकां एक्सेप्ट करतात तुमी येयात आनी तुमी तें पळया अशें तेमी सांगले आहा PI आनी आमी फाल्यांच्यान ते आमी स्टार्ट करतले अशें PIन सांगलें आसा. अशें तुमी बीन पळयतले काय कितें अशी गाडी हय आमी चेकअप ज्या करतले काय वेळार कितें PI आमी तेंगेच फोर्स ज्या वेळार आसता पुलिसांचो त्या प्रमाणे आमी थिंगा आमी 10 जाण वयतले आनी आमी ते पळयतले खरोखरच ते हितूंतल्यान तें कितें येता काय वेवस्थीत येता काय कितें हें पळयतले. फाटल्या जुलुसांतल्यान जो विशय आमी सुरू केल्लो ताची बऱ्यापैकी जागृती जाल्ली आसा. जुलुसाच्या विशया उपरांत काणकोणाक खुबशे आमचे काणकोणकार वाव किंवा जे विक्रेते आमी म्हणटा तेमी स्वताचे फळाचे किंवा फुलाचे धंदे काणकोण शेनवार बाजाराक स्वताच्या स्वयं इनिशिएटीव घेवन तेमी सुरू केल्ले आसा. ताजोच एक भाग म्हणून फाटले कांय दिसाक नॉर्थ गोंयच्या आमच्या बॉर्डरीचेर कांय आमच्या जागृत नागरिकांनी फाटल्या एक 2 आठवड्या पयलीं गोमांसाची एक गाडी धरली आनी ती गाडी अशी कंडिशनान धरली की भाजयेच्या गुणेचेर ते गोमांस आसले म्हळ्यार ते स्लॉटरींग करता ताकाय बी थोडोसो कायदो आसा आनी हेल्थ वायज जर आमी पळोवपाक गेले जाल्यार तेय जो वॅज खाता ताकाय वॅजीर परिपूर्ण पर्यंत खावपाचो प्रयत्न ना आनी हे जे सगळे जे कितें चल्लां ताचेर खंय तरी एक निर्बंध घालपाचो ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आज आमी हिंदू जनजागृती समिती आनी आमचे जागृत काणकोणकार बाकीचे सगळे वांगडी आमचे पदाधिकारी आनी जांकां ह्या गोश्टीच्या बद्दल स्वारस्य आसा अशे लोक आमी आयज काणकोणच्या PI हरीशाक हरीश बाबाक आमी मेळ्ळे आनी आमी आमचें मेमोरंडम ताका दिलां. आमचो एक हेजो फाटलो उद्देश आसा की काणकोणच्या बाउंड्रीचेर गेटीचेर कंप्लीट ताजें चेकींग जावचें तें कशें कंडिशनां येता किंवा ताजो बाबा मेडिसिनल हेजो आमचो कसो आसा तोय पळोवचो. जेन्ना ते भितर घेवन येता तेन्ना ते खंय वता ताजो सोर्स कितें आनी ते कोण घेता ते आमकां खुबशे अशी गोश्टी कळ्ळा की अवैध रित्या बेरात्री कांय जाण हाडपाचो प्रयत्न करता. आमकां हेजेर अशें म्हणपाचें ना की प्रशासनाचो वचक ना प्रशासनाचे आनी पुलिसेचे आमकां संपूर्ण सहकार्य आसा पूण आमचो एक रोल हिंदू जागृतीचो एक रोल आनी आमचें तांकां एक हें म्हणून आतां काणकोणाक थोड्याशा दिसांनी हाजो हे स्टार्ट जाता बीच सायडीन सिजन सुरू जाता त्या वेळार तेजो फायदो घेवन काही लोक आपलेय बी हे करपाक सोदता कित्याक हांगा जे लोक धंदो करता ते पूर्णतः लिगली आपल्या गोश्टी सांबाळूनच करतात. तेजो आडसर घेवन काही जाण अवैध रित्या जर ह्यो गोश्टी करतात तेजोर आमचो वचक आसचो अशें म्हाका दिसता. त्याच प्रमाणे हांव मागता जेन्ना प्रशासन पुलीस आनी पत्रकार आनी ताजे बरोबर सामान्य नागरीक जर जागृत जालो जाल्यार ह्यो गोश्टी आळा हाडपाक आमकां चड टायम लागचो ना. एक संपूर्ण काणकोणाक असो जो मेसेज गेला गोंयाक काणकोणांतल्यान की हांगा जागृती घडोवंक शकता की भाऊ फळाच्या बाबतीत जावं फुलाच्या बाबतीत जावं किंवा बाकीच्या गोश्टी हांगा अवैध रित्या जर करतले जाल्यार हांगाय बी जागृत नागरीक आसा आनी ते आमी प्रशासनाच्या नदरेत हाडून दितले. तुमी विचारले त्या प्रमाणे जर आमी हाज्या पुलिसे बरोबर प्रशासना बरोबर थंय उपस्थित उरतले काय म्हणून तसो प्रसंग आयलो जर रातीन 3 वरांचेर वचपाक पडले जाल्यार आमचे मदीं खुबशे भुरगे आसा की ते रातीन थंय वचून उबे रावपाक शकता एज अ हेल्प म्हणून कांय गोश्टी नोटीसय हाडपा लागून आमी ज्या प्रमाणे हाका
काणकोणच्या PIक जशें मेमोरंडम दिलें तशेंच आमी डेप्युटी कलेक्टर SDMाकय आमी हें दिलां. त्याच प्रमाणे आमी काणकोणच्या नगरपालिकेच्या चीफ ऑफिसराकय मेळटले, नगराध्यक्षाक मेळटले, वेगवेगळ्या पंचायतीच्या सरपंचाक मेळटले. हो एक जागृतीचो भाग, हो कोणाक दुखोवपाचो भाग न्ही. जर आमच्या फाटल्या हेजे प्रमाणे श्रीरामान जर आनीक श्री कृष्णान जर अधर्माच्या टायमार जर राक्षसाचो निपात केलो जाल्यार हें करतना होय अधर्म न्ही, हो आमचो एक संस्कृती जपपाचो हो पावल आसा. आनी हांव मागता की सगळ्या काणकोणच्या नागरिकां कडेन की ज्या ज्या जाग्यार तुमकां अशी काही गोश्टी आढळटा तेन्ना आमचे खुबशे जागृत नागरीक आसा, भुरगे आसा जे हे स्वताचो टायम इनवॉल्व करून हे नजरे हाडून दिवपाक सोदता. तुमी आमकां हे अवश्य आमकां नजरे हाडून दिवचे. आमच्यान जो प्रयत्न जाता तो आमी करतलो. हिंदवी स्वराज संघटना काणकोण हेणी आज काणकोण पुलीस स्टेशनाचेर एक निवेदन दिल्लें आसा आनी ह्या निवेदनांत अशें म्हणलेलें आसा की गोंयांत विविध ठिकाणी वेगवेगळ्या बॉर्डरी वयल्यान ज्यो फळांची गाडी येताल्यो त्या फळांची गाडयेन लिपोवन बीफ हाडले गेले वयताले. अशी घटना काणकोणूय एक आमकां गेट लागता, जी कारवार टू काणकोण मदीं लागता, पोळे हांगा गेट लागता. अशी घटना हांगा फळां येता, फुलां येता भायल्या राज्यांतल्यान, तेन्ना अशी घटना हांगा जावची न्ही ह्या संदर्भात तेणी हें निवेदन दिल्लें आसा. पुलिसांक सांगलें आसा हिंदवी स्वराज संघटनेच्या वांगड्यांनी की हांगा कंट्रोल दवरचो आनी तेणी सांगलें आसा की वेळोवेळी तेय वचोन मॉनिटर करतले. ही फळांची गाडी दिसता ह्यो खाली करून सगळें चॅक करचें अशी तेणी मागणी केल्ली आसा. RDX गोवा खातीर बाबेश भोगते.